वर्षी इटलीच्या दुबळ्या अवबापेक जन्मालो जेरार्ड बो भक्तिवंत विशेष ध्यानाच्या आणि पवित्र साक्रामेंतांतय गुंड मगाच्या देणयाने तो बरल्लो. देवा खातीर मात्र कस आसा आणि तुमचे कष्ट ह्या संवसारांत सर्ग लाभयतले. 23 वर्साचेर जेरार्ड रेदेपोरिस्त मेळांतर लायक भाव जावच्याक परीक्षाता तरान भरती केलो. वत्या कालतेपणाच्या आणि नितळायेच्या शिकवणावरवीं संपूर्ण विधेयपणाचो आदर्श तो जालो. सामान्य ते आंगोणे सवे बोध संपूर्ण आसले केदाराय करच्याक ताणें कुडसिले. देवा खातीर केल्ले हर एक मागणें जाता. देवान ताका विशेष आध्यात्मिक देणी लाभयली. ध्यान परवशताय वार्यार उपयोनचेय एकच फावटी 2 जाग्यांनी आसचेय अदृश्य जावचेय प्रवाद करचे गुंडाईची जाणवाय आपणोवचेय आत्म्याक पारखुंचे तशेंच पृथ्वीच्या आणि देवचराच्या सक्तीचेर जैत वरचे. थंय इल्लो वेळ आसलो तो पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत तो करसितालो. 23 वर्सां भरचे भितर म्हणजे 1750 आणि 5 ऑक्टोबर 16 तो कापोसेल मुळ्ळे कडेन मरण पावलो.